मगाच्या भयणी भावानो, हे आतांच आमी शुभ वर्तमान आयकलां ती हें जावन आसा जेजूची उतरां शिसांक जेन्ना निमाण्या जेवणार तो तांचे बरोबर आसलो तेन्ना हे शीस भिरांतीन आनी ते उचांबळ जाल्ले आसले. तांकांच लागून जेजू तांकां ही बरभाशांची उतरां म्हणटा. आनी आज किरीत भाशेन मगाच्या भयणी भावानो, जेजू तांकां एके भाशेन अशें ही उतरां म्हणटा की ताणी तुमी बापाक देखला, आतांच्यान तुमी बापाक देखला. मगाच्या भयणी भावानो, हें शिसांक मानूंक म्हणजे तयार अवघड कशें जालें, कित्याक मगाच्या भयणी भयणीनो जुदेवा मदें जेन्ना तांचें असलें अशें सतमानप आसलें, तांचें ताचो असो भाव आसलो की देवाक पळोवप म्हणल्यार जो कोणें देवाक पळयला वो कसलें एक्सिडेंटली कोणें देवाक पळयलो जाल्यार रोखडेंच तांचें मरण येतलें. ते रोखडे ताणें आतां देवाक पळयला, ताकाच लागून तांचें जिवीत आतां थोड्या दिसांनी थोडे घडणे तांचें जिवीत सोंपतलें अशें तांचें तो सतमानप आसलें. आनी आमी पवित्र पुस्तकांत आमकां असल्यो घडणुको मेळटा जेन्ना जेजू रुपांतर जालो, ताबोर दोंगरार तो गेलो, मोइसेस आनी एलिजा ताचे बरोबर आसले, तेन्ना ताचे बरोबर ते तीग शीस आसले, पेद्रू, जुआंव आनी जाकोब, ते धरणीर पडटात आनी ते आपलीं तोंडां ते धांपतात, ते लिपयतात. कित्याक जेन्ना ते देवाचो ताळो आयकतात ते लिपयतात, कित्याक भिरांतीन, कित्याक तांची भिरांत आसली की देवाक पळयलें जाल्यार तांचें रोखडेंच मरण येतलें कशें. आदल्या घरांत देखून पळयत जाल्यार मोइसेस जेन्ना सिनाय दोंगरार गेलो आनी जेन्ना तो देवाक म्हणटा म्हाका तुजें तोंड दाखय, देवूय ताका म्हणटा तुज्यान म्हजें तोंड पळोवंक जायना, जो कोण म्हजें तोंड पळयता तो उरचो ना म्हणटा. म्हज्या भयणी भावानो, हेंच जेन्ना आदल्या काळांत जायत्यो असल्यो घडणुको आसात. आंज वडवे जेन्ना येवन असल्या मनशांक भेटताले, हे तांचे सपनांनी येवन आनी तांचे जिवितांत येवन ते भेटताले, तेन्ना लोकांची असलीच समजणी आसली की देव तांकां येवन मेळ्ळा आनी तांची आतां तांकां मरण पावतलें म्हणून. पूण आज जेजू आमी पळयता हे शुभ वर्तमान 4 फावटी म्हणून तो म्हणटा तुमी बापाक देखला. म्हज्या भयणी भावानो, हे शीस मानूंक भियेतात. जेजू आज बापाचो मीत आसलो मोग दाखयता, बापाची दुसरीच इमेज कसो तो आज तांकां दिता शिसांक आनी आमकां. तो आमकां दाखोवंक सोदता की आमचो जो बाप जो आसा तो मोवाळ, तो काकलुतसार आनी तो आमकां सदांच पळयता. ह्या बापाची ओळख आज जेजू आमकां करून दिता. म्हणजे कितें, जो कोणें आपणाक देखला ताणें बापाक देखला. म्हज्या भयणी भावानो, आमकां जेजू सदांच दिसता येता पवित्र पुस्तकांतल्यान. आमी जर जेजूक वळखल्यात जाल्यार आमी बापाक वळखल्या अशें आमी आमच्या जिवितांत भरवशान आनी भावार्थ दवरूंक गरजेचो. म्हज्या भयणी भावानो, शीस हे फाटीं सरलेले, पूण आज जेजू दाखोवंक सोदता की ते हेचे भिरांत तो काळ म्हणटा, कित्याक आपणाची म्हणटा, कित्याक तो जाणा जें ताचे लागीं कितें येता तें तो शिसांक दिवंक सोदता, पूण हे शीस फाटीं सरतात. म्हज्या भयणी भावानो, आज जेजू त्या बापाची आमकां वळख करून दिता की तो बाप जाणें जेजून आमकां आपल्या कर्तृत्वान दाखयलें तेंच आमी पळयत जाल्यार न्हू जायतीं जेजू मोळ आनी काकरूत काळजाचो, तेच भाशेन तो आमकां सांगूंक सोदता की बापूय बी मोळ आनी काकरूत काळजाचो. तांची जी समजणी आसली बापाची, देवाची, जो ताका पळयल्यारच तांकां मरण पावतलें म्हणून, तसली ती समजणी आसली ती आज जेजू काडून उडयता आनी आपणाचेर विश्वास धरूंक रावयता, बापाचेर विश्वास तो धरूंक रावयता. जेन्ना जेजून त्या पातकी बायलेक, परदुवार सांपडलेले बायलेक ताणें आपलें भक्षण दिलें वो पयलो फातर मारूंक ना, तेच भाशेन आमचो बापूय बी काकरूतसार आनी तो आमकां बक्षिता अशें जेजू दाखोवंक सोदता. जसो जेजून धाकल्या भुरग्यांचो मोग केलो तसोच बापूय आमचो आपल्या भुरग्यांचो मोग करता अशें आमकां दाखयता. तशें जेजून ह्या खुर्सार आसतना त्या
पातक्याक त्या चोराक बक्षिलो आनी स्वर्गीय राज्यान ताका येवकार दिलो तेच भाशेन बापाची येवजण आसा आमकां भोगसूंक आनी आमकां आपल्या वेंगेन घेवन आपल्या स्वर्गीच्या राज्यान भितर घेवंक. म्हज्या भयणी भावांनो, जायते फावटी आमी आमच्या जिविताची नदर मारून पळोवया, आमी जायते फावटी जेजूचेर विश्वास दवरूंक फाटीं सरतात. जेजू म्हणटा आपणाचेर विश्वास दवरात, उचांबळ जाय नाकात. आमच्या जिवितांत जायत्यो परिस्थिती येतात, वायट येतलेंच, पूण जेजू म्हणटा आपणाचेर विश्वास दवरात, कित्याक तोच जावन आसा सत, जिवीत आनी वाट. आयज म्हज्या भयणी भावांनो, आमी जेन्ना सांडल्या तेन्ना आयज आमकां आपयल्लें आसा जेजूचेर भरवोसो दवरूंक. आमचो पाप साहेब मरून गेला, तो पाप साहेब फ्रांसीस तो म्हणटालो की जेजू जावन आसा वाट. आनी आमचें दर एक जाणाचें मागणें सदांच जावंक जाय, जेन्ना आमी उठ्ठा तेन्ना जेजू तूंच आमकां वाट दाखय. आमी जायते फावटी तोमासा भाशेन जालें आनी आमी म्हणटात आमी तूं खंय वयता तो आमकां खबर ना, तर आमी तशी वाट कशी जाणा जातली. हांव म्हज्या भयणी भावांनो, जेजू इतलेंच म्हणटा आपणाचेर विश्वास, आपणाचेर भावार दवरात. आनी हेंच न्हू, होच भावार होच भरवोसो आमी पयल्या वाचपांनी पळयला. पयल्या वाचपांत आमी पळयता गिरेक उलयतात ते क्रिस्ती भावा मदीं आनी जुदेव क्रिस्ती भावा मदीं जायते वाद विवाद जाले, कित्याक तांचे हे गिरेक उलयतात त्या भावा भयणीची विधवा जाले, तांकां सारको तांचो परामर्श करिनासलीं. पूण हे आमचे शीश जे आसात ताणें आनी दुसरी पयली पवित्र सभा जी आसली ती ताणें देवाचेर भार धरलो. ताणें मागण्यांत वचून ताणें एक येवजण, एक सोल्युशन सोदून काडलें. म्हज्या भयणी भावांनो, आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालूंक गरजेचें, कित्याक जेजू आमकां म्हणटा तोच वाट, सत आनी जिवीत म्हणून. आमी तरी हें मनांत दवरलें, होच भावार्थ आमी आमच्या जिवितांत लायलो न्हू, आमच्या जिवितांत सगळेंच बरें जातलें. आयचें वाचप आमकां आपयता म्हज्या भयणी, आमचो वेळ देवाक दिवंक, आमचे वेळ मागण्यांत सारून. जेन्ना आमी आमचे वेळ मागण्यांत सारतात आनी पवित्र पुस्तकांत आमी जेजूची आज्ञा वाचतात तेन्ना आमच्या जिवितांत सगळेंच बरें जातलें. आमकां तें आमचें जिवीत जेजूच्या मोगान बरें जातलें आनी आमकां आमचो भावार्थ, आमचो भरवोसो आमी वाडयतले. म्हज्या भयणी भावांनो, आमी एक दुसऱ्यांक एक वाट जावंक पावतलें. जसो जेजू आमकां जालो तशें आमी दुसऱ्यांक जावंक पडटलें. आमी जेन्ना मागण्यांत वेळ सारता, जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना आमकां तें सत कळों येता आनी आमचें जिवीतूय बरें जाता. आमच्या जिवितांत एक मार्ग मेळटा, एक मार्गदर्शन मेळटा. आयज म्हज्या भयणी भावांनो, आमी हेंच करुया. जेजू आमकां आपणाचेर विश्वास दवरूंक आपयता. परतून परतून तो आमकां सांगत आसा, भिरांत आसतलीच, वायट येतलेंच, पूण तरी आसतना आमकां तो आपणाचेर भावार धरूंक आपयता. जिविताच्या हाल पदरांत जेजू आपणाचेरूच विश्वास दवरूंक रावयता. आमी हेंच करुया. तेच परीन मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी जाता ते भाशेन जेजून आमकां कितें दिलां तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचें. आमी दुसऱ्यांक उजवाड जावंक गरजेचें, आमी दुसऱ्यांक वाट जावंक गरजेचीं. जेजूचें सत दाखोवंक आमी गरजेचें आमच्या जिवितांतल्यान. अशेंच हे वाचपाची नियाळ करता आसतना म्हाका मादर तेरेसाचो एक घडणुकेचो उगडास जाता. जेन्ना एक दीस मादर तेरेसान ताच्यो दुसऱ्यो सिस्टऱ्यो जेन्ना भायर वेताल्यो कलकत्ता ह्या शारांत, तेन्ना त्यो भायर वेताल्यो, तांकां एक गटारांत एक मनीस दिश्टी पडलो. तो ताका कोड आसलेले, ताच्या आंगाक किडे पडलेले आनी ताका पळयत जाल्यार मोगाच्या भयणी कोणूच ताका हात लावंक दिवंक सोदिनासलो. पूण मादर तेरेसा आनी ताच्यो दुसऱ्यो सिस्टऱ्यो त्या मनशाक घेतात आनी तीं आपल्या कॉन्वेंतान व्हरोन त्या मनशाचो परामर्श करतात. आनी तेन्ना मोगाच्या भयणी भावांनो, थंय भेटूंक आनीक एक व्हड मनीस येता, एक गिरेस्त मनीस येता आनी तो म्हणटा, तो पळोवन त्या मनशाक पळोवन, जो गायान भरलेलो मनशाक पळोवन ताका वीट येता आनी तो म्हणटा, त्या मादर तेरेसाक म्हणटा, तुवें म्हाका करोडांनी पयशे देखून दिले जाल्यार हांव हें काम करचो ना. आनी मादर तेरेसा ताका पळोवन म्हणटा, तुवें म्हाकाय दिल्यार हांवूय तें करचें ना. म्हज्या भयणी भावांनो,
मदर तेरेसान आपलें जिवीत जेजूच्या मोगान भरलें, जेजूचेर विश्वास दवरलो. तिणें जेजूक पळयलो त्या कोश्टतल्या भावाच्या रुपान. आयज आमकांय तेंच करूंक आपयल्लें आसात. आमकां बरवसाचो मार्ग चलोवंक आपयल्लें आसात, आमकां बरवसाची यात्रा चलोवंक आपयल्लें आसात. पूण जायते फावटी आमी भियेतात आनी फाटीं सरतात. आज जेजू आमकां आपणाचेर विश्वास दवरूंक आपयता. होच विश्वास गोट करूंक देवाचें बळ आनी कृपा आमी मागूंक गरजेची. तर ह्या वचपाची नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया, आमकां ताच्या बळान भरून, आमकां ताची शक्तीन भरून, ताचोच हो बरवसो तो आमकां तो दिता, तोच बरवशान भरून आमी दुसऱ्यांक बरवशाची मनशां जावं हीच कृपा आमी मागुया.